नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। कशें कितें करपाक दिलें बेकायदेशीर बांदकाम केपेंच्या लोकांनी पालिकेक विचारली जाप। फुडले 3 दीस पडटलो उटंगराचो पावस, हवामान खात्यान उक्तायलो अदमास। बेकायदेशीर गजालींक लागून तापली मांद्रेची ग्रामसभा। आवाज, प्रदूषण, बेकायदेशीर बांदकाम तशेंच हेर साबार विशयांचेर जाली चर्चा। दूधसागर न्हंयचें उदक परतून जालें खदूळ, उदका स्रोत खात्यान करचो तपास, थळाव्यांची मागणी। सरकारान दिल्ले बी आयले ना रुजून, गोरवां आनी डुकरांनी केल्या पिकावळीची नाशाडी, शेतां रोवची तरी कशी, शेतकारांचो सरकाराक प्रश्न। आनी आतां खबरो विस्तारात। केपें पालिका वाठारांतल्या गांवकर वाड्यार बेकायदो तरेन केल्ल्या प्लॉटाक भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका पुरवण विभागा वतीन नळ जोडणी दितात। ते खातीर गांवकर वाडो, देवसा, तळकट्टा, इग्रामळ वाठारांतल्या लोकांनी पालिकेंत एकठांय येवन मुख्य अधिकाऱ्याक जाप विचारपाचो यत्न केलो। मात मुख्य अधिकारी हाजीर नाशिल्ल्यान त्या लोकांनी नगराध्यक्ष सुचिता शिरवायकर हांचे कडेन चर्चा केली। त्या उपरांत नगराध्यक्षान लोकांच्यो समस्या समजून घेतल्यो आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका पुरवण विभागाच्या अधिकाऱ्या कडेन फोना वयल्यान संपर्क करून पुराय म्हायती समजून घेतली। मेन इश्यू म्हणजे आमच्या गांवकार वाड्यात न्यू प्लॉट जाल्ले आसा आनी त्या प्लॉटाक एनओसी दिली आहा की उदक रिलीज करपाचें। आनी हेजे पयलीं आमी ऑब्जेक्शन हाडलेलें कितें म्युन्सिपालिटीन तांकां इलिगल आहा म्हणून उदक आनी लायट दिवची न्हू। सो आतां आमकां पयरूच तें कळोन येयल्लें आहा कितें ताका एक पायपलायन जॉयन करून ते वॉटर रिलीज करपाक सोदता म्हणून। सो हांव कितें म्हणटा हें इलिगल स्ट्रक्चर तें जालेंच, तांकां तुमी हें एनओसी कशी दिली उदक वचपाक। दुसरें म्हणल्यार आनी मेन म्हणल्यार ती जी मेन पायपलायन जी मोठी आहा जी उदक सगळ्याक सप्लाय जाता ती एक वीक आहा आनी ती पयलीं सद्याक मातशें एक पाटी फुटली आनी प्रेशर मातसो येयलो जाल्यार समथींग एक 4-5 पाटी फुटता आनी लोकांक त्या वाड्यार भरपूर उदका लागून त्रास जाता। तो एकूच वॉर्ड ना, तोलकोटो म्हणून लागता तांकां, गांवकार वाडो लागता, देवसा लागता, भेंडीमोळ लागता, जिन्यागाळ लागता, हे जायते वॉर्ड आहा जे तांकां उदक हें वयर म्हळ्यार सप्लाय जायना आनी जरी तर तांकां आनी एक कनेक्शन दिलें जाल्यार कशें लोकांक उदक पावतलें। मेन म्हणल्यार आमगेलो तो इशू हें उदका कनेक्शन तांकां ती लायनी दिवपाना। ताका लागून आमी सगळो आमचो गांवचो लोक हे चीफ ऑफिसराक मेळपा येयले। आयज आमी एक कशें करून तांकां ते एनओसी रिलीज केली काय म्हणून विचारपाक सगळो लोक एकठांय जावन आमी म्युन्सिपालिटीन मेळपाक। फुडल्या 3 दीस राज्यांत गडगडा सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यता आसा असो अदमास हवामान विभागान उक्तायला। गोंयांत सोमाराक कांय वाठारांनी पावसाच्यो हलक्यो सरी पडल्यो, सांखळे मात नेटान पावस पडलो। मजगती अंदू मॉन्सुना उपरांत आतां मेरेन 2.1 इंच पावस पडला। राज्यांत फाटल्या वर्साच्या तुळेंत 53.2% पावसाचो उणाव आसा। सोमारा सांजे मेरेन वाळपयत 1.77 इंच पावस पडलो। पेडण्यां 0.7, सांखळे 0.8 इंच पावसाची नोंद जाली। मांद्र्या ग्रामसभेत खाशेली बसका जाली। ह्या बसकेत बेकायदेशीर आवाज प्रदूषण, बेकायदेशीर रितीन केल्ले बांदकाम, दोंगुल्ल्यांची कापणी तशेंच रिवा रिसॉर्टाचे बेकायदेशीरपणान केल्ले बांदकाम अशा साबार विशयांचेर चर्चा जाली। ह्या सगळ्या समस्यांचें निवारण बेगीनूच करतले अशें आश्वासन सरपंच अमित सावंत हांणी दिलें। एक्चुअली तेंच्यांनी आमकां डायरेक्शन दिवपाक जाय बाबा ह्या प्रोजेक्टाक आमी टेक्निकल क्लियरन्स दाखली तो वेगळे विशय आसत ते फुडें येतले ते क्वेश्चन करतले। तेच्या पयलीं म्हाका सांगा तुमी देवस्थानाच्या मुखार 50 मिटराचेर ग्राउंड प्लस रिकन्स्ट्रक्शन आसा, तेचेर भुमिका कितें देवस्थानाची? ह्या विशयाचेर हांव सरपंच महाशय विचारूंक सोदतां। फाल्यां देवस्थानाचें ऑब्जेक्शनच ना आनी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, तुमकांय खबर आहा तुमी एक्शन घेवच्यात ना? कितें फाल्यां देवस्थानाचें ऑब्जेक्शनच ना
आणि थंय रोडार एक इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा जाल्यार पंचायत एक्शन घेवचें ना. देवस्थानाचे कंडिशन कित्याक खंयच्या कायद्या अंडर देवस्थानाचे कंडिशन लागतात ना पळय आयकून घेव आयकता न्हू कायद्यान जर करपाक जर गेले न्हू जाल्यार पंचायतीक जे प्रपोजल्स येता टेक्निकल क्लियरन्साचे कलेक्टेड ऑफिसाचे तेजेर पंचायत कायद्यान डायरेक्ट सायन ऑर्डर दिवंक शकता. बरोबर. आता जेनी सातेरी देवस्थानाच्या सायडीन इलिगल कन्स्ट्रक्शन केल्लें कोणाच्या आशिर्वादान कोणाच्या आशिर्वादान हे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन कोणाच्या आशिर्वादान सांगचे मरे कोणाच्या आशिर्वादान होय इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन ह्या प्रोजेक्टाक लागून कोणाक जर क्वेश्चन्स कितें रेज करपाचो आसा न्ही पळय हांव रिक्वेस्ट करता ग्रामस्थ तुमी गांवांतले आमी गांवांतले जाल्यार पोलायटली क्वेश्चन रेज करा. हांगा एग्रेसिव्ह जावपाची कांय गरज ना. सगळ्या प्रश्नांची उत्तरां तुमकां वेवस्थीत मेळटली. दूधसागर न्हंयचें उदक परतून खदूळ जालें. न्हंयचें उदक खदूळ कशें जाता हाचो सोद घेवपाक उदका स्त्रोत खात्याक अपयश आयिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायली. न्हंयचें उदक खदूळ जाल्ल्या कारणान ताचो वायट परिणाम लोकांच्या तशेंच जनावरांच्या जिविताचेर जाता. उदक कशें खदूळ जाता ताचो बेगोबेग सोद लावचो अशी मागणी थळाव्यांनी केलेली आसा. इश्टानो, आमचें गोंय राज्य हें आख्ख्या भारतानूच न्हू तर आख्ख्या जगाच्या नकाशाचेर एक फामाद आसा, फेमस आसा. कित्याक तर एक ट्युरिस्ट हब म्हणून, ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणून हांगा अशे खुबशे प्लेस आसा जे पळोवपा सारके आसा आनी ते पळोवपा खातीर भायले ट्युरिस्ट, आमचे इंडियन ट्युरिस्ट इंटरस्टेट जावं भायले खुबशे लोक येता. आनी अशी खुबशे प्लेसी आसा आमच्या गोंयांत, स्पॉट्स आसा जे पळोवपा सारके आसा. फॉर एग्जाम्पल दूधसागर वॉटरफॉल एक बऱ्या पैकी वॉटरफॉल आसा आनी तो पळोवपाक खुबशे लोक येता. आनी तशेंच दूधसागराची रिवर म्हाजे फाटल्यान तुमी जी पळयता रिवर, दूधसागर रिवर, हातून जाय तशें मनमुराद न्हांवपा खातीर हांगसर लोक येता आनी आनंद घेता. पूण काही दीस जाले हे आमचे न्हंय, ही जी म्हाजे फाटल्यान तुमी जी न्हंय पळयता ही दूधसागर न्हंय, एका टायमार ही न्हंय दूधसागर म्हळ्यार दुधा सारकी उदक आसतालें आनी लोक खूब उमेदीन हांगा न्हांवपा येताले. पूण कांय दीस जाले हांगसर ह्या न्हंयक कीड लागलेली आसा. एक ती कीड म्हणजे एक तुमी चमत्कार म्हणूं शकता. हे न्हंयन एक चमत्कार घडलेलो आसा. आतां हो चमत्कार कोणी घडिलो हे कांयच कळना. हे नैसर्गीक हो चमत्कार आसा की देवाचो चमत्कार आसा की मानवी चमत्कार आसा हें कांयच कळना. तुमी फाटल्यान म्हाजे पळयता आसतले. हांव आयज आसा कोडली तिस्क ह्या गांवांत. आयज तारीख जावन आसा 18 ऑक्टोबर 2022 आनी हो फाटल्यान तुमी हो पळयता म्हाजे फाटल्यान चमत्कार घडलेलो आसा. धवें जें उदक येतालें कांय दिसां पयलीं तें आतां तांबडें काळें कुट्टी येवं लागलेलें आसा. गोंयांत शेती वेवसाय कमी जायत आसा. थोड्याच वाठारांनी शेतां रोयतात पूण थंय लेगीत शेतकऱ्यांक वेगवेगळ्यो समस्यांक तोंड दिवचें पडटा अशी खंत मोरजेच्या शेतकऱ्यांनी उक्तायल्या. दुकर आनी गोरवांक लागून पिकिल्ली भाताची शेतां नश्ट जातात तशेंच पावसाक लागून शेतां इबाडल्यात आनी सरकारा कडल्यान योग्य वेळार आर्थीक मजत मेळनाशिल्ल्यान तांकां त्रास सोंसचे पडटा. ताका लागून सरकारान हाचेर कितें तरी उपाय येवजण काडची अशी मागणी थळाव्या शेतकऱ्यांनी केल्या. गव्हर्मेंट म्हणटा शेती करा. शेती कशी करपाची? गोरवां दुकरां पयलीं उडयतात. ही बघ ही नाशाडी सगळी केल्या आनी गव्हर्मेंट कितें करता? अंदूच आत्तां गव्हर्मेंटान बी दिल्ले, बी सुद्दां अंदूच रुजांक ना. गव्हर्मेंटाचे सबसिडीन दिता, अर्दे सबसिडीन ते रुजांक ना. आमी परत लोकां कडले बी घेवन परत उपले. ते आतां दुकरांनी अशी नाशाडी केली गोरवां दुकरां. तांकां जर सांगांक गेले जाल्यार ती वयल्यान झगड्यांक उबी रावता. आनी दुसरें म्हणजे आमी जरी मशिनरी हाडली, गव्हर्मेंटाची मशिनरी धाडली गव्हर्मेंटान जाल्यार तो काम बेगीन धाडटा, नाजाल्यार एक तर पिड्ड्यार जाल्या उपरांत धाडटा. अंदू लोकांचे पिकाकच ना शेतां तरी मशिनां बेगीन धाडली. अंदू हे फायदो कितें बेगीन धाडून लोकांचे कांयच हें ना मशिनां हें करून सगळे पिड्ड्यार अंदू अर्दे भितर पोल इतली मेहनत करून कांयच फायदो ना. आमी अशेंच शेती करूनच पोट भरता. तेजेर हे शेती कशी करपाची? जर मशिनां आमी घेतली सबसिडीचेर जावं घेतली जाल्यार गव्हर्मेंटाची सबसिडी 2-2 वर्सां येना, 2 जावं 3 वर्सां. आनी जर मशिनरी आमकां हय मेळना, आमी भायरसून हाडली जाल्यार तो म्हणटा भायरसून सबसिडी ना म्हणटा. हेजेर मातशें कितें तरी गव्हर्मेंटान काडपाचें तोडगो.
गोयच्या तरणाट्यांनी गोयची परंपरा सांबाळपाक जाय अशें मत PWD मंत्री निलेश काब्राल हांणी व्यक्त केलें. कुडचडेंच्या भारतीय जनता युवा मोर्चान सर्गेस्त मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्या यादिस्तीक लोकनाच तशेंच मास्टर शेफ सर्तीचें आयोजन केल्लें. ही कार्यावळ रवींद्र भवनात जाली. ह्या वेळार सर्तक पंगडांनी समय नाच, फुगडी, धनगर नाच तशेंच गोयचे हेर पारंपारीक लोकनाच सादर केले. जाल्यार मास्टर शेफ सर्तींतल्यान गोयची पारंपारीक खाणां जेवणां आनी तरेकवार जिन्नस ह्या वेळार सर्तकांनी तयार केल्ले पळोवपाक मेळ्ळे. फोक डान्स कॉम्पिटिशन तशेंच मास्टर शेफ कुडचडे आम्ही सगळ्यांनी करपाक जाय. नाल्यार दुसऱ्यांक ब्लेम केले की ना आज गोवन ट्रेडिशनलाच्यो वस्तूच जायना, आमचे गोवन डिशीज जायना, हे आमकांच ब्लेम करूंक पडटले. सो आज युथाक हो प्रोग्राम फुडें व्हरपाचें काम केलें. ते ट्रेडिशनल गोवन जे आसा हेंचे खातीर हो कॉम्पिटिशन हे बरें एक संकल्पना तेणी रुचली. हांव तांकां सगळे युथ आनी तेज्या वांगड्यांक हांव शाबास दिता आनी परतून एकदा अशेंच तरी काम करचें. दिवाळी लागीं पावल्यान ह्या दिसांनी सगळीकडे आकाशदिवे करपाची तयारी पळोवपाक मेळटा. दिवाळी लागीं पावल्याच्या निमतान नेवरेच्या आजमाने शाळेत भुरग्यां खातीर आकाशदिवे करपाचो उपक्रम राबयलो. हातूंत शाळेंतल्या भुरग्यांनी रंगीबेरंगी आनी वेगवेगळ्या तरेचे आकाशदिवे तयार केले. पुस्तकी ज्ञाना बरोबरूच अशा तरेचे कला क्षेत्रा संदर्भात उपक्रम शाळेंनी राबोवप म्हटल्यार खूब मोलाचें आसता, जेणे करून भुरग्यांक आपली कला सादर करपाची एक संद मेळटा. माझे नाव ध्रुव गोवेकर. हांव 6वेक शिकता. आमच्या आजमानी स्कुलान आकाशकंदील स्पर्धा आसलेली तेन्ना हांव आकाशकंदील करपाक 5 दीस लागले. दवर्ली, कुठ्ठाळे आणि रेस मंगूस ह्या 3 जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुकेचो निकाल जाहीर जालो. दवर्ली आणि रेस मंगूस भाजपाचे उमेदवार निवडून आयले, जाल्यार कुठ्ठाळे अपक्ष उमेदवारान बाजी मारली. दवर्लीच्यान भाजपाचे परेश नायक 703 मतांच्या फरकान जिखून आयले. रेस मांगूस जिल्लो पंचायतीत भाजपाचे संदीप बांदोडकर वेंचून आयले. कुठ्ठाळे अपक्ष उमेदवार मार्सियाना वाज वेंचून आयली.
जो आयज हो विजय भारतीय जनता पार्टीचो जाले कडेन हांव अशें मानता. त्या खातीर हांव असंख्य म्हज्या नावेली मतदारसंघातले कार्यकर्ते बूथ लेवला वयल्यान ते वयले डिस्ट्रिक्ट आसूं किंवा सावथ आपल्या मंडळाचे आसूं किंवा युवा मोर्चाचे आसूं किंवा महिला मोर्चाचे आसूं किंवा आमचे शक्ती केंद्र आसूं किंवा आमी जी टीम आसा जी आमची भारतीय जनता पार्टी नावेली मतदारसंघा जे वावुरता हे सगळे श्रेय आहा ते सगळे श्रेय हे आमच्या कार्यकर्त्यांक वयता. हांव एक बेश्टो एक पक्षान एक तिकेट दिली आनी म्हाका ही जबाबदारी दिली. ही सगळी जबाबदारी आमच्या कार्यकर्त्यांक हे हांव इतलेंच मानता की सगळे कार्यकर्त्याचो हो विजय आसा. तसोच जे आमचे वरिश्ठ आमचे स्टेटीचे अध्यक्ष सदानंद भाई जावं किंवा आमचे नरेन भाई जावं दामू नायक जावं डॉक्टर प्रमोद सावंत CM जावं किंवा बाबू कवळेकार किंवा बाबू आसगांवकार किंवा आपलो माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत जावं हांच्यांनी बसून म्हाका जिखून हाडपा लागून खूब कश्ट केले. तातूंत भितर सगळ्यांचो व्हडलो रोल आशिल्लो तुमच्या आमदाराचो. तशें आमचे प्रभारी सर्वानंद भाई भगत तेजोय आशिल्लो. तशें आमचे सगळे वेलविशर आनी जे कोण उल्हासान सांगले भशेन आमदारान सांगले म्हणजे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केला. आनी हाजे मुखार आमी आमदाराच्या सपोर्टान आनी आमचे सरपंच पंच आसूं सगळे पंचायतीचे तांकां सगळ्यांक घेवन सगळे धर्माच्या लोकांक आमी घेवन मुखार वयतले. लोकांचो डेव्हलपमेंट करतले आनी ताचो गांवचो डेव्हलपमेंट करतले. आनी हो विजय आसा पोर्तुगीज म्हणल्यार हांव सगळ्यांक हें केल्लें देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां कित्याक आयज तेंच्यांनी म्हाका विक्ट्री दिल्ली आसा. आनी सांगपाचें म्हणल्यार आमचो MLAच्या आदारान आनी प्लस आमची सगळी पंचायतीच्या आदारान हांव जिखून येयल्ली आसा. आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन सगळ्यांची कितें कामां आसा मॅनिफेस्टो कितें आसा हांव कंप्लीट करतलें. म्हजी दारां सदांच लोकांक उदकी आसतली. सगळीं एकवटान रावन काम करुया आनी बरे भशेन हें करुया. हांव सगळे इच एंड एवरी वोटर्सांक थँक्यू म्हणून सोदता कित्याक सगळीं म्हाज्या बरा रावली आनी तेंच्यांनी जो मोग तेंच्यांनी आंदून वाज MLAक दिला तितलोच तेणी म्हाकाय दिलो म्हणून आयज म्हाका प्रूफ केलें आनी हांव तेंची कामां करूंक सदांच वावुरतलें. सरकारा कडेन मानचें आमी तेंच्या वांगडा आसतले की ZPक थोडे फंड वाडोवचे. अशें म्हणटात की गोंयांत ZPची गरज ना स्क्रॅप करचे हेच्या कडेन कशें पळयतात तुमी? ना ती एक प्रतिक्रिया कॉन्स्टिट्युशनल हें तें सो ताका आमी गरज ना म्हणूंक शकना. सो ते जशें कॉन्स्टिट्युशनान बरयल्लें आसा तें आमकां फॉलो करचेंच पडटा. जिल्हा पंचायत पोटवेंचणुकेत भाजपाक मेळिल्ल्या जैतांतल्यान परत एकदा तिनूय धर्माचे मतदार भाजपाच्या वटेन आसात हें सिद्ध जालां. गोंयांत धार्मीक वाद तयार करपी पक्ष लोकांक उपकारना हें लेगीत हातूंतल्यान स्पश्ट जालां अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जिल्लो पंचायत वांगडीच्या पोटवेंचणुकेच्या निकाला उपरांत दिली. हो रायट मॉडेल गोंया खातीर आसा ह्या गोंयच्या जनतेन दाखोवन दिला. केंद्रांतलो भारतीय जनता पार्टी गोंयांतले भारतीय जनता पार्टी योग्य विकास चलता. कम्युनल डिफरन्सीस करपाच्यो काही जे पॉलिटिकल पार्टीज प्रयत्न करतात त्यांचो प्रयत्न फेल ठरलेलो आसा. गोंयांत विकासाचो मॉडेल चलता. कम्युनलिजम जे आहा ते केन्ना चलचें ना. भारतीय जनता पार्टी विकास करीत फुडें वचत आसा. त्या खातीर हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन हे सगळे जाण आयज भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा. आनी गोंयांत एक रोल मॉडेल स्टेट ओके गोंयांत एक बेस्ट टुरिजम स्टेट हे आमकां दाखोवपाचें आसा. तें दाखोवपाक लोकांनी आमकां परत एकदां सपोर्ट दिला म्हणून हांव तिनूय मतदारसंघांतल्या लोकांचे खूब खूब आभार मानता. 5 नोव्हेंबर ह्या दिसा कुडचड्यार बांदिल्ल्या फूड कोर्टाचें उक्तावण जातलें अशें भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. होच फूड कोर्ट आनीकूय वाडोवपाक येता अशें निलेश काब्रालाचें म्हणणें आसा. भायल्या लोकांक न्हय तर थळाव्या लोकांक ह्या फूड कोर्टांत गाडे घालपाक मेळटले अशें निलेश काब्रालान फूड कोर्टाची पळोवणी करपाक गेल्ले त्या वेळार सांगलें. चड करून आमी जे आसा आमचे बदामी जो आसा BTCचो आमचे कावन्सिलर आसा चेअरपर्सन आसा हे 5 नोव्हेंबर आमी फूड कोर्ट जो 33 गाला जाल्ले आसा ताका इनॉग्रेशन आसा. प्लस हांवें रिक्वेस्ट केला की हो फूड कोर्ट आनी फुडें आमचो जागो NOC म्युनिसिपलिटीन दिल्लो आसा ती फुडें आनी 30 जावंक शकता तेय आमी रिक्वेस्ट केला की कंटिन्यू करचे. डिफरंट टेंडर हो वॉट एवर वे. सो हो फर्स्ट फेज जो आसा 5 नोव्हेंबराक आमी इनॉग्रेट करता. आनी हितून भितर ज्यो एक्झिस्टींग जे बाजार हेजे फुडें जे गाड्यो आसात तांकां काडटले आमी. 10 जाणांक हांगा जागे जे ओरिजिनल जे दिल्ले आनी तेणीच हांगा घालपाक मेळटलें. दे कॅनॉट सबलेट इट. आनी हो ओपन करून मागीर बाकीचे जे टेंडर काडून प्रोसिजर करून बाकीचे उरलेले 22 आनी उरलेले 30 ते फुडें येतले 25 येतले 50 जाण येतले ताका मागीर फुडें टेंडरींग प्रोसेस दितले. सो 5 नोव्हेंबर आमचे बदामी आमचे चेअरपर्सन कावन्सिलरांनी डिसिजन घेतला. जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तिजो ओल्ड टेंडर पूण हांव समाव थँक्यू म्हणटा ताणें काम करपाचें घेतलां
सो ती कंप्लीट करून आमकां 5 नोव्हेंबर आमी इनॉग्रेट करतले. पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटेन नंदा तळयेची पळोवणी केली. ह्या पळोवणे वेळार भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्राल हांणी हेर वांगडी मेळून पोलोन तपासलो. तशेंच जाता तितले बेगीन ही तळी बांदपाक हातान घेवपाचो निर्णय आमदार रोहन खंवटे आनी मंत्री निलेश काब्रालान घेतला. पिसुर्ले बेकायदेशीर रितीन सांठोवन दवरिल्ल्या खणीत भांगराचो अंश ना अशें राज्य सरकारान खंडपीठाक सादर केला. पिसुर्लेच्या मिना खणीत भांगराचो अंश ना हें आतां स्पश्ट जालां. ऑगस्टांत गोवा फावंडेशनान पिसुर्ले मिना खणीत भांगराचे अंश आसा असो दावो खंडपीठाक केल्लो. पूण राज्य सरकारान बंगळुरूच्या प्रयोगशाळेंतल्या खनिज धातूच्या नमुन्या वयल्यान वेगवेगळ्या प्रकाराच्या कणांची तपासणी केल्या उपरांत भांगराचें प्रमाण ना हें प्रयोगशाळेच्या तज्ञांनी स्पश्ट केलें. पूण खनिज वस्तूंत भांगराच्या प्रमाणा विशीं आशिल्ली उमेद आतां सोंपलेली आसा. आमदार प्रवीण आर्लेकर हांच्या तुयेच्या आत्मविश्वास सोसायटीच्या विशेषांगी भुरग्यांच्या शाळेक तांच्यांनी भेट दिली. ह्या भेटीत ताणें शाळेची पळोवणी करून तांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो. दिवाळेच्या फाटभुंयेर भुरग्यांनी तयार केल्ल्या आकाश दिव्यांची तशेंच कार्यावळी खातीर घातिल्ल्या रांगोळीची तोखणाय लेगीत केली. त्या भायर आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी मजत म्हणून ह्या शाळेक 1 लाख रुपयाचो चेक भेटयलो. स्टुडंट्स म्हाका पळोवन खूब दूख दिसता. कितें तेज्या पयलीं म्हाका हांगासर इनवायट केलो पूण म्हाका खबर नासली कितें हांगासर म्हणून. ताका लागून हांव भुरग्यांक सॉरी म्हणटा. हेच्या पयलीं हांव येवंक पावूंक ना म्हणून. कित्याक एक्चुली म्हाका तुमकां पळोवन म्हाज्या अशें वायट हें दिसता. पूण तुमी भुरग्यांनी खूब कितें करून हांगासर दाखयल्लें आहा. तुमी म्हाका इतलो हें करून म्हाज्या घरा हाडून तुमी आकाश दिवो दिलो. हांव थँक्स म्हणटा. तशेंच खुबशे प्रॉडक्ट तेंच्यांनी हांगा टिचरींनी तांकां हें घेवन खुबशे तेंच्यांनी अगरबत्ती म्हणून आतां तशेंच त्या वाजीस करले आनी खूब कितें कितें बॅग्स म्हणून खूब तेंच्यांनी मेहनत करून केल्ले आहा. आनी टिचरींनी खूब इनिशिएटीव घेतलेली आहा. आनी म्हाका दिसता आयज तांकां हांव दिवाळेचे सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी हांव ह्या स्कुलाक 1 लाख रुपया आयज तांकां चॅक दिता. आयतारा सांजेच्या 6 वरांच्या सुमाराक फोंडेच्या 30 उसगांवांतल्या पिडे इमारतीच्या स्लॅबाचो वायट परिस्थितीत आशिल्लो एक भाग जमनीर कोसळ्ळो. हाचे आदीं असो स्लॅबाचो एक कुडको पडिल्लो पूण सुदैवान कोणाकूच दुखापत जाली ना. ह्या घडणुकेक लागून फुडाराक ही पुराय इमारत कोसळपाचो धोको निर्माण जाला. मात अशें आसतना लेगीत ह्या सुवातेर धंदो करपी लोक आपलो जागो काय सोडून वचपाक तयार नात. ते आपलो जीव धोक्यांत घालून विक्रेक बसतात. देखून ह्या इमारतीच्या बांदकामाची दुरुस्ती बेगिनेच्या बेगीन करची अशी मागणी वेवसायिकांनी तशेंच थळाव्या लोकांनी केला. मांडवी सहकारी सोसायटी आमची सतावणूक करता. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचो आदेश आसून लेगीत सोसायटी आमचे बोटीवयलें नुस्तें अनलोड करपाक दिना. फाटल्या 2 वर्सां सावन मांडवी सहकारी सोसायटीच्या अध्यक्षा कडल्यान ही सतावणूक चल्ल्या. सोसायटीचे छळणुकीक लागून एका ट्रॉलरांतले सुमार 1.5 टन नुस्तें कुसले. आतां करप तरी कितें असो प्रश्न ट्रॉलर धणी गौरीश साळगांवकर आनी अविनाश शिंदे हाका पडला. फाटल्या 2 वर्सां धंदो करता. फाटल्या 2 वर्सां म्हाका इतलें सतायता की विसरूं नाका. आतां ह्या भुरग्यान हांगासर नवीन बोट घेतल्या. ह्या भुरग्याकूय म्हाका फाटले 1.5 वर्सां सतायता. आतां हांव हेका सपोर्ट करता म्हणून म्हाज्या बोटीचे तेंच्यांनी नुस्तें घेवपाक हांगासर बंद केलां. ना नुस्तें घेयना कंपनी ना खंयचो कांयच दिना. उदीक दिवपाक सुद्दां त्रास करता. तरी मागीर दिसा पुलीस कंप्लेंट केली म्हणून तांच्यानी उदीक बी सगळें सामको फेसिलिटी दिल्यो. पूण आतां कितें हेंच्यांनी इनडायरेक्टली भितून तांकां सगळ्यांक फिशींग कंपनीक सांगलां कितें आमच्या बोटीचे खंयचेच नुस्तें घेवपाचें ना. अनलोडींग करपाचें ना. तेजें नुस्तें थंयच कुसो. ही कसली जातागिरी. खंयचो न्हय. आमी सगळें कायदेशीर करता हांगासर. सगळें कायदेशीर सरकाराचे कायदेशीर लायसन्स सगळी लिगल टॅक्स भरता पयशे भरता. तरी आसतना आमची हेंची इतली सतावणूक फिशींग डिपार्टमेंट सोसायटीची. आनी हो जो चॅरमॅन आहा फाटलीं 10-15 वर्सां हांगासर रुलींग करून हे सगळ्यांक लोकांक सतायता. सगळ्या बोर्डांक सतायता. आनी होच कसो हांगासर डायरेक्टर हो चॅरमॅन जावन निवडून कळना कितें हेंचें चल्लां हांगासर तें.
तांकां कसलो फायदो आहा तुमचे पर्सनल तेंच्या वांगडा कितें आसा पर्सनल कांयच ना उलट हांवें ज्यो 2 बोटीच्यो घेतल्या पळय उलट तेज्योच घेतल्या त्यो बोटी घेवपाक सोडून घेवन पयशे बीन सगळे घेतले आनी पयशे घेतल्या नंतर आतां पळय इतलो असली स्वतावणूक घ्या तुम्ही जा विचारलेले ताका हेच्या बद्दल विचारले कितें म्हणटा आपण कितें करूं म्हणटा आपले म्हणटा एकट्याचे म्हणटा सगळे डायरेक्टरांचे डिसिजन खंय म्हणजे कसलें डायरेक्टर कितें डिसिजन काय बोलून दिना काय करिना भितूनसून सगळ्यांक आनी सगळे कितें आहा सगळे लोक भियाता अगेन्स्ट आसता ते मागीर त्रास करता म्हणून सगळ्यांक ऑथॉरिटी कडेन बी गेल्ल्या त्या संदर्भात हायर ऑथॉरिटी मिनिस्टर लेवलाक सुद्दां वचून येयले डायरेक्टराचे वचून येयलो डायरेक्टरान खूब आमकां हेल्प केलो फिशींग डिपार्टमेंटचे डायरेक्टर आसा तिणें सुद्दां आमकां खूब हेल्प केलो मिनिस्टरान सुद्दां आमकां हेल्प केलो पण ते म्हणटा सरळ आमकां मिनिस्टरूय लागना आनी म्हणटा आमकां डायरेक्टरूय लागना आमी म्हणटा सोसायटी थंय कितें आतां पळयतले हे सगळे खाता गव्हर्मेंटाचे सबसिडी घेता गव्हर्मेंटाची ही सोसायटी जी आहा ती फिशरी डिपार्टमेंटाच्या अंडर आसा ही लीज फारीक करता टुरी यांची दादागिरी पळया सगळे एका फॅसिलिटी गव्हर्मेंटाची जाय दादागिरी आमकां हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या YouTube चॅनल त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक TV फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक TV.